सो युनियन कॅबिनेटामध्ये मोदीजीन शपथ घेतली, तेका सगळे बरोबर मिनिस्टरांनी शपथ घेतली की पोर्टफोलिओ एलोकेशन जालें. जो तुमच्या डिपार्टमेंटाक गोंयान तुमी जे पोर्टफोलिओ हँडल करता तांकां लिंक जे मिनिस्टर आहा, तुमकां कितें कितें अपेक्षा तेंचे कडल्यान सेंटरा कडल्यान? म्हणजे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तिसरे फावट शपथविधी भारताचे पंतप्रधान म्हणून घेतले, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करता असतानाच ज्या कोणी कॅबिनेट मंत्री, स्टेट युनियन मंत्री आणि त्याशिवाय इतर जे मंत्री असतात ज्यांका सेकंड चार्ज असता ते सगळे युनियन स्टेट मिनिस्टर तांचे मनापासून अभिनंदन करता. म्हाका खूब आनंद आसता. पावर डिपार्टमेंटांतल्यान गेल्या 2 वर्सां सबंद गोंयांत परिवर्तन जालां आणि गोंयांत परिवर्तन जाता आसतना भारतांतूय परिवर्तन जालें. त्याबद्दल नरेंद्र मोदी आणि त्या वेळावयले मिनिस्टर R.K. सिंग हांचो तातूंत मोठो वांटो आसा सबंद भारतांत. हाजूच हांवें पळयलें की 1000 मेगावॅट म्हणजे 1 गिगावॅटचो प्रोजेक्ट राजस्थानाक JK तयार चालू करता. हाजे वयल्यान आनी थंय बी स्टोर ग्रीन एनर्जी वीथ हायड्रोजन स्टोर असो प्रोजेक्ट ते चालू करता. आनी हाजे वयल्यान आमकां एक दिसता की फुडें भारतांत जो वीज निर्मिती आसा जी आमी कोळशाचेर अवलंबून आसा ती सगळी इल्ली कमी जातली. कारण ऑयल ऑन टुडे 72% ऑफ द एनर्जी पावर इज कमिंग फ्रॉम कोल. आणि कोल पोल्युशन हे हांवें लोकांक सांगपाची गरज ना. आनी तातूंत आज जो माजी हरियाणा मुख्यमंत्री जो आसा खट्टर, मनोहरलाल खट्टर, ते मोठे एक्सपिरियन्स मनीस आनी तांकां पावर डिपार्टमेंट मिनिस्टर फॉर युनियन मिनिस्टर फॉर पावर हें पद तांकां मेळिल्लें आसा. आनी तांचे अंडर सगळीं राज्यां परत एकदां बरें काम करपाक मुखार सरतलीं. तांचें हांव मनापासून अभिनंदन करता. आनी गोंयचे सुपुत्र आमचे बाब श्रीपाद नायक जे 6 वेळा MP म्हणून निवडून आयले आनी अंदू तर मुखो पक्षाचो पाठिंबा आसले कारणान जवळ जवळ 1,15,000 वोटींग मार्जीन घेवन दबाज्यान निवडून आयल्या. म्हणजे एक वेगळेपण आज तांणी दाखोवन दिलें. 6व्या फावटी जेन्ना उबो रावता मनीस तेन्ना मतांचें मार्जीन कमी जाता. पूण आज 6व्या फावटी म्हणजे जवळ जवळ 25 वर्सां तो MP म्हणून आसा आनी 25 वर्सां ताजें मार्जीन वाडटा. हाजे वयल्यान एक प्रूव जाता की ही इज ऑल्सो वेरी रिजनेबल काम करपाक जाय आनी जें कितें काम ताच्या हातांत आसता तें ताच्या हातांतल्यान मुखार वतलें. आनी जो मंत्री हांव आसा तो सगळ्यां कडेन बरें रिलेशन दिल्लीक म्हणजे आसा. मागीर ते पयलींचे मंत्री आसूं किंवा आतांचे मनोहरलाल खट्टर आनी बाब श्रीपाद नायक आसूं हांचे कडेन बरें रेप्युटेशन आशिल्ल्या कारणान म्हाका तरी दिसता गोंयचो प्रोग्रेस हो मोठ्या प्रमाणांत जातलो. कारण श्रीपाद भाऊ गोंयकार आसा आनी स्पेशली मडकय आडपय आगापूर ह्या भागांत जल्मला. शिक्षण सुद्दां आडपय भागांत जालां आनी त्या खातीर गोंयांत नक्कीच ताजो बेनिफीट जातलो. आनी ताजे कडेन वचपाक आमकां कांयच कमी पडना. ताका घेवन मनोहरलाल खट्टरा कडेनूय आमकां कमी पडना. आनी ही जी कामां आमची फुडें चालू आसा आनी अंदूच्या बजेटान आमी जे कितें पळय प्रोग्रेस मागला ते सगळें पास जर जालें आसत जाल्यार नथींग लायक इट दुदांत साकर म्हणटा तशें आमचें जातलें. आनी ते श्रीपाद भाऊच्या हातांतल्यान जर जालें आसत जाल्यार प्रत्येक गोंयकाराक मनापासून ताजो आनंद आसतलो. आनी तें करपा खातीर हांव स्वता श्रीपाद भाऊ घेवन प्रत्येक मिटींग घेवन हें फुडें कशें व्हरचें हें केंद्र शासीत हातूंतल्यान आमकां कितें मेळटलें, गोंया सरकाराक कितें मेळटलें हें पळोवपा खातीर आमी प्रयत्न करतले. आनी गोंयांत जे आज पसून वीज निर्मिती ना
ती वीज निर्मिती मोठ्या प्रमाणात गोंयांत कशी तयार जावंक शकता तें पळोवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी हें करता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो आसा, स्पेशली जी जुनी सबस्टेशन्स आसूं, जुने ट्रान्सफॉर्मर आसूं, जुने कंडक्टर आसूं, ते सगळे कंडक्टर, त्या शिवाय ST लायन, LT लायन, हे सगळे बदलपा खातीर आमी तांचे मार्फत प्रयत्न करता. सो तुमकां लागता दुसरे डिपार्टमेंट न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी प्रल्हाद जोशी कडेन आहा, तेवूय बी लकीली श्रीपाद भाऊ तेजे मिनिस्टर फॉर स्टेट आहा. प्रल्हाद जोशी कडेनूय म्हजो रॅपो बरो आसा. इज अ गूड मिनिस्टर. आनी आमच्या नेबरींग स्टेटींत ते रावता, धारवाड ह्या भागांतल्यान ते निवडून आयिल्ले आसा. आनी 2-3 वेळा तांचो आनी म्हजो संपर्कूय आयला. आनी हें करता मनोहर पर्रीकर आसतना आमचो 2 फावटी संपर्क आयला. नक्कीच ताचें काम करपाची पद्दत म्हाकाय खबर आसा, कारण खंयचेंय काम ताणें हातांत घेतले नंतर तो केन्नाच तें अर्दवट स्थितींत सोडचो ना आनी गोंयांत ताजो फायदो जातलो ह्या बद्दल दुबाव ना. गोंयचे इन्फ्रास्ट्रक्चर लायटीचे सगळे अप टू डेट करतलो जाल्यार समर कितले गोंयचे इन्फ्रास्ट्रक्चर लायटीचे हांव सदांच उलयतां. 1965 ज्यो लायनी घातिल्ल्यो, स्पेशली ST लायन, हांव STचेरूच उलयतां, LTचेर उलयना, त्यो लायन बदलपाचें काम हांवें आनी आमचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान चालू केलां. आमकां कमीत कमी संबंद गोंयांत टोटल अंडरग्रावंड जर काम करतलो ST लायन जाल्यार आमकां कमीत कमी 3-3.5 वर्सां आनी जाय. 2 ऑलरेडी जाली आनी 3 वर्सां जाय पडटली. हेच्या खातीर बरे फंड्स आयले जाल्यार तें काम फास्ट जातलें. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता आसतना अंडरग्रावंड केबल शिवाय इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन स्टेशन्स नवी एक्टिवेट करपा जाय, नवी स्टेशन्स बांदपाक जाय. कारण पावर गरज ही वाडत आसता आनी पावर गरज वाडले नंतर ती लोकांक दिवपाची जें हें आसा तें सरकाराचें आसता. आनी त्या खातीर लोकां पर्यंत बरी पावर, ग्रीन एनर्जी कशी पावतली हें पळोवपाचें कर्तव्य आमच्या सरकार करता. तेच्या फाटल्यान आमीय आसा आनी तें मुखार व्हरपा आमचो प्रयत्न आसा. केंद्रांतल्यान फंडींग मेळपाक शकता जाय म्हणजे स्किम्स आहा तश्यो केंद्रांत काही गोश्टी आसा आनी ते नॉर्म्स एंड कंडिशन फुलफील करून जर आमी केंद्रा कडेन गेले जाल्यार केंद्र आमकां कितलेय पयशे दिवंक शकता. फक्त केंद्र सांगता तांचे जे नॉर्म्स आनी कंडिशन आसता त्या प्रमाणे ते आमकां मेळटा आनी ते आमी ट्राय केली आनी त्या खातीर आमकां जवळ जवळ 750 कोटी मेळ्ळे. अंदूचें जें बजेट आसा अंदू आमचें एसेंब्ली इलेक्शन आशिल्ल्या कारणान तें जालें ना, पूण आमी जवळ जवळ 2000 कोटीचो प्लॅन ऑलरेडी तयार केला. तो मूव करपा खातीर आमचो चीफ इंजिनियर फुडल्या दिसांक तांची जी मिटींग आसा इंजिनियर सायडीची, डिपार्टमेंट सायडीची मिटींग करपा खातीर वता आनी त्या नंतर जेन्ना आमची फायल मिनिस्ट्री फॉर पावर ह्या डिपार्टमेंटा पावतली तेन्ना आमी श्रीपाद भाऊ घेवन थंय वता. ओके. गोंयांत जर मेजर प्रोजेक्ट आतां आहा पावराचो तामनार प्रोजेक्ट जे इलेक्ट्रिसिटी भितर हाडपाक आनी आतां थोडे कडेन लास्ट स्टेजीक सुद्दां तांकां ओपोज जावपाक लागलात. आतां म्हाका दिसता मोठो ओपोज जावचो ना, कारण श्रीपाद भाऊच त्या प्रोजेक्टाचो इन्चार्ज आसा. तामनार प्रोजेक्ट इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सेंट्रल गव्हर्मेंट, तांच्या अंडर येता, आमच्या अंडर येना तो. पूण जें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप जाता पळय तें आमकां उपयोगा पडटा. फाल्यां सकाळीं तामनार प्रोजेक्टा जर आमच्या कर्नाटकान फाटो दिलो जाल्यार आमकां जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तें तामनार प्रोजेक्टाचे आमकां उपयोग पडटले, कारण सेंट्रल गव्हर्मेंट तातूंत मेन पार्टी आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.